प्रितीच्या भावान भयणो, आयज आमी देवीक काकृतीचो आयतार संबरमताव आनी आयज आमी जेजूची काकलूत ह्या वाचपांनी पळयल्या. शुभ वर्तमानांत आमी पळयल्या जेजू येवन आपल्या शिसांक भेट दिता आनी हे शीस भिरांतीन आसात म्हूण आयचे पवित्र पुस्तकांत आमकां शुभ वर्तमानांत दिसून येयल्लें आसा. देवाचे भिरांतीन ते दारां बंद धरून भितर आसलेले, कित्याक ते भिरांतीन आसले, तांची काळजां निराशी जाल्ली, ते आपणाकूच ब्लेम अशें करताले, कित्याक तांचे मदलो एकट्यान जेजूचो घात घेतलेलो. तेच परी पेद्रू ताणें 3 फावटी जेजूक नाकारलेलो आनी हेर सगळे शिसूय पळोवन गेल्ले जेजूच्या कुश्ट मरणाच्या वेळार. आनी हें तांच्या भितर आसलें, तांकां भितर सगळेंच तांच्या जिवितांत सगळेंच प्रश्न आनी सगळेच अडचण्यो आनी भिरांत सगळें तांचे मदीं आसलें. आनी हेच काळार आमी पळयता जेजू हें सगळें कांय धरिनासतना, कसलो राग धरिनासतना तांचे भितर येता. आनी जेन्ना जेजू तांच्या जिवितांत भितर येता, मोगाचे भावान भयणो, पवित्र पुस्तक म्हणटा सुम्याक पळयून शीस खुशाल जाले. एक तरेची खुशालकाय, एक तरेची शांती तो तांच्या जिवितांत भितर हाडटा. आनी हेंच आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ करुया. एक समन जालें आमचो जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्यार आमी आजुनूय जेजूक दारां, आमची काळजाची दारां बंद दवरल्यांत काय, वो आमी ताका घेतलो ना जाल्यार कितें करतात काय. जेजूक आमच्या काळजांनी भितर येवंक ताका जाय आनी तोय आमच्या दारार मारता. मोगाच्या भावान भयणो, जेजूक अनुभवूंक ह्या शिसां भाशेन आमी जावया. आमची जायते परिस्थिती आसतात आनी आमी केन्ना जेजूक आमचें काळजाचें दार बंद करतात. जेन्ना आमच्या जिवितांत कांयच बरें वचना तेन्ना आमी जेजूक पयस करतात. पूण जेजूक जाय तो आमच्या काळजांनी येयलेलो आनी ह्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगूंक सोदता, तुजें दार उगड, हांव येतां. आनी जेन्ना आमी जेजूक अनुभवतले तेन्नाच आमी ही शांती, ही खुशालकाय अनुभवूंक पावतले. मोगाच्या भावान भयणो, ह्या आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू शिसांक 3 देणे दिता. पयलें म्हणल्यार खुशालकायेचें, जेन्ना तो भितर सरता तेन्ना तो म्हणटा शांती तुमकां, जसो बापान म्हाका पाठयला तसो हांवूय तुका पाठयता. एक शांती तो हाडटा आनी हें एक शांतीचें देणें तो तांकां दिता, आपल्या शिसांक. जे निराशे आसले, जे सगळे भिरांतीन आसले, तांकां गोट करूंक ती शांती हाडटा पयलीं. दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, जेजू आपल्या शिसांचेर आपलो पवित्र आत्मो धाडटा. जसो पयल्या उत्पत्तींत आमी पळयता, उत्पत्तीच्या पुस्तकांत जसो देव स्वास सोडून आदामाक जीव दिता, तेच परीन आमी आपल्या शिसांक जेजू नवो स्वास दिवन तांकां पुनर्जीवन करता. जेजू मेल्ल्या उपरांत तेय मेलेले कशें जाल्ले आनी आयज जेजू तांचे भितर स्वास धाडटा आनी पवित्र आत्मा दिवन तांकां गोट करता आपलें कार्य मुखार व्हरूंक. तिसरें म्हणल्यार जेजू आपले गाये दाखयता. आनी केरीत भाशेन आमी आयज तोमासाची काणी आयकल्या, तो दुबावतालो आनी तेच परीन जेजू आमकां आपले गाये दाखयता. कित्याक तो आमकां दाखोवंक सोदता की आपल्या गाया वरवीं ताणें आमकां सगळ्यांक सोडयल्लीं आसात. आपल्या गाया वरवीं ताणें आमची काळजाचे गाये पेकयल्ले आसात. मोगाच्या भावान भयणो, जेजूचेरच विश्वास दवरूंक, जेजूच्याच मोगान भरूंक आनी जेजूक आमच्या जिवितांत आपणावंक आमी वावरूंक गरजेचें, हेंच आमकां आयचो शुभ वर्तमान सांगता. आनी आमी पळयलां पयल्या वाचपांतूय बी, पयल्या वाचपांत धर्मदुताच्या इतिहासांत आमी पळयता ते पयलींचे क्रिस्तांव जे जाल्ले ते जेजूक रावताले. जेजूचो अनुभव तांकां मेळ्ळो आनी ते एकामेकाचो चाकरी करताले, एकामेकाक ते बरे तरेन वागताले. आनी हें आमी पळयता पयल्या पुस्तकांत.
तांकां ते पयले न्हू पळोवंक गेल्यार तांकां व्हडपणाची उलोवपाची जायती हें तांकां दिसतालें, पूण जेन्ना ते जेजूक अणभवतात ते एकामेकाचे भेदभाव करिनासतना एकामेकाचो आदार करूंक लागतात. दुसरें म्हणल्यार ते जेजूचे गोवाय जातात. आपल्या जिविता वरवीं ते जेजूक परगोडटात आनी जेजूक दुसऱ्यांक दितात. जेन्ना आनी तिसरें म्हणल्यार ते आदींचे क्रिस्तांव जे आसलेले ते एकामेकाच्या आदाराक पावतात. आमच्या समाजांत कोण भाव भयणी त्रासांत आसा, तांकां कसले आदार ते रोखडेच पावताले. आपूण गिरी तो गरीब भेदभाव नासतना ते एकामेकाक चे एकचारान रावतात. हेंच आमकां आयची ही वाचपां शिकयतात म्हज्या भावान भयणो. तर जेजू आमकां दाखयता की आपूण येयले आमच्या जिवितांत भितर सरल्या म्हणटकीर आमच्या जिवितांत जायतें बरें जातलें आनी तो आमकां आपयता की आमची काळजाचीं दारां उगडूंक आपणाक भितर घेवंक तो आमकां आपयता. आमचो जबाब कितें काय हे जेजूच्या उल्याक आमकां जेजू आपयता की आमी ताचे गोवाय जावंक. कसलें गोवाय? पयलें म्हणल्यार शांतीचें गोवाय. आमी तरी आमच्या संवसारांत पळयत जाल्यार जायतीं झुजां जातात, जायतीं कोश जातात, जायते एकामेका मारामारी जातात. आमच्या देशांकूय पळयात जायते धर्माक लागून जायतीं भेदभाव जातात. आनी आयज जेजू आमकां आपयता आमी शांतीचे गोवाय जावंक, एकामेका लागीं बरे भाशेन वागून शांती परजोवंक तो आपयता. दुसरें म्हणल्यार जेजू आज आमी देवी काकुलीचो आयतार मानता म्हणल्यार जेजू आमकां आपयता काकुलीचे गोवाय जावंक. जो कोण आपले भाव भयण्यान आपणाक दुखयलां जाल्यार तांकां भोगसूंक जेजू भाशेन काकूट दाखोवंक. जेजून आपल्या शेजांचेर राग कांयच धरूंक ना, पूण तांकां बक्षिले आनी आपली काकूट ताणें दाखयली. हेंच करूंक जेजू आज आपयता. म्हज्या भावान भयणो, आमी ह्या वाचपांचेर नियाळ करता आसतना आमी आयच्या दिसाक मागुया आमच्या जिवितांत जेजूची शांती येवंक, जेजूची खुशालकाय येवंक. आनी ती येतली जाल्यार आमी जेजूक आमच्या जिवितांत आपणावंक गरजेचें. आनी दुसरें म्हणल्यार आमी जेजूची गोवाय जावंक हीच करपा देवा लागीं मागुया. तर म्हज्या भावान भयणो, हेंच मागणें जावं दी आमच्या काळजांनी आयज. जेन्ना आमी मागण्यांत बसतात घरा कडेन वा आनी खंय तरी जाग्यार बसतात तेन्ना मागता आसतना देवा लागीं हीच करपा मागुया की आमच्या काळजां भितर येवंक आनी आमचें आखें जिवीत बदलून आमच्या जिवितांतल्यानूच आमी जेजूक परगोटूंक हीच करपा देवा लागीं मागुया.